ये पवित्रत्म्या भोर काळजा तुझ्या भावार्थ्यांची. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बाळूक जेजूच्या पूर्ण शेतांत प्रसार जावच्या कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक मोगाचो येवकार. फाटल्या जायत्या दिसांत हांव पवित्र आत्म्याच्या ध्याना विशांत पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक तयाराय जावन आमी नियाळ करनच आसां आनी हाचे वरवीं तांच्या जिविताक रुथा करूंक तो जाय जाल्लो जगतो संदेश मेळ्ळा म्हणून जायत्या विक्षकांनी आमकां सांगिल्लें आसा. तुमकां समेस्तांक आमी दिनवास पाठयता आनी पवित्र आत्म्याची देणी भरपूर रितीन तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर आमी मागता. आनी आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, विशेष रितीन जेजून उल्लेख केल्ल्या पवित्र आत्म्याच्या संगती एका विशयाचेर आमी ध्यान करूंक या नियाळ करूंक प्रयत्न करया. जुवांचे शुभ वर्तमान अध्याय 14 वाक्य 25 आनी 26 थंयसर आमी वाचता. तुमचे नांवी आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजे नांवी बापूयस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी जें कितें जाय सगळें तोच तुमकां शिकयतलो. पळया, जेजूक त्या पवित्र आत्म्या थंय आसलें कॉन्फिडन्स, ती पातयेनी तो बरोवचो आमकांय तें सासूंक जाय. सबार पोटी या जायते पोटी आमी चिंताव सगळें काम हांवेंच करी जाय, हांवेंच पंथाक पावूं जाय, म्हजे तावणून सगळें जावचें आनी जर तर तें जायना खंडीत पंथाक पावचें ना, आखेर पर्यंत वेचें ना म्हणली सूख समजणी आमचे थंय सबार पोटी आमकां येता. पूण जेजू म्हणटा, जें कितें हांवें करूंक जाय म्हजे तावन जाता तें हांवें सारक्या रितीन केलां, पूण संपूर्ण करूंक पवित्र आत्मो येतलो. जेजूचें खालतेपण हांगासर पळया तुमी. सर्व शक्तिवन जाल्यारी, सर्व जाणारी जाल्यारी देवाच्या हातान थोडे मनीस सोडी जाय म्हूण आम्हा हर एकल्यांक तो शिकोवन दिता. सगळें हांवेंच करी जाय, म्हजे वरवीं जाय जाय म्हूण चिंतून बसल्यार खंडी जावन सलवून एक पावतली हांव म्हणली शिकोवणी आमकां आज जेजूतावन मेळटा. जेजू म्हणटा, तुमकां कितलें पयस आपोवन हाडूंक जाता तितलें पयस हांवें आपोवन हाडलां आनी हाच्या निसड हांवें आपोवन हाडूंक जायना, कित्याक तुमच्यान तें वोवून व्हरूंक जायना, तुमच्यान तें सोसूंक जायना, कित्याक घेवंक तुमचें थंय सकत ना. जर तर हांव आपोवन व्हरीन जाल्यार वेस्ट ऑफ वर्ड्स जातले, वेळ बी बाट जातलो, कांय फायद्याक पडचें ना. आनी ते खंडीत जावन एका दंपलेल्या सिसलेक या क्लोज्ड बॉटल दंपलेल्या बोटलेक ताचे वयर उदक वतलें बरें जाता, कांयच भितर येचें ना, सगळें भायर वतून विबाट जातलें. जेजू म्हणटा, आतां तुमकां सोडून वेता पूण सगळें सारकें जातलें, कित्याक बसायिल्लो पवित्र आत्मो येतलो आनी तो संपूर्ण करतलो म्हणली पातयेनी म्हजीच आपण आसा. मोगाचें न्हू, उगडास आमी दवरया. जें कितें आमच्या हातान करूंक जाता तें मात्र आमी करया. कोरोना पिडेंत हर एक मनीस कश्टून आसा, घरांनी लोक कश्टून आसा. लॉकडावन जाला, लोकांक काम ना, थंयसर हॉस्पिटलांत बेड्डां नात, हांगासर वॅक्सिन ना, सगळी निसांतन जिणी म्हूण आमकां भोगता आनी ताच्या इड्यान ती आमकां बरोवंक जाता, आमकां चिंतूंक जाता, उलोवंक जाता म्हूण आमी पळयता. फेसबुकार जावं पुरो, इंस्टाग्रामार जावं पुरो, विविध जाग्यांनी जावं पुरो, वॉट्सॅपार जावं पुरो, आमकां भोगता तें बरयता आमी धाडटा आनी हाचे वरवीं कांयच फायदो ना म्हूण कळीत आसा. ताच्या बदलाक भावांनो आनी भयणीनो, ह्या फेस्ताक तयाराय आमी करता आसतना एक घडीभर चिंतया, म्हज्या शेजार एक दुबळो आसा जाल्यार, म्हज्या कुटुंबांतच एकलो दुर्बळो आसा जाल्यार, तांकां जेवंक ना जाल्यार, तांकां कितें उपकार म्हजे तावन करूंक जाता जाल्यार तें करया. नाका जाल्लें बरोवन आनी कोणाची मोत पाड करच्या बदलाक पवित्र आत्म्याक थोडो वेळ आमच्या काळजांत येवन ताणें काम करूंक थोडो वेळ अवकाश दिवया. जें कितें करना सवां सारकें म्हूण भोगता जाल्यार तें करया, ना जाल्यार कोणायकी सेवा करा, उपकार करा, बरें म्हूण दाखया, कित्याक आमकांच कळीत ना आज हांव आसा, फाल्यां हांव उरतलो गी, या हॉस्पिटलांत व्हेंटिलेटर आसतलो गी, म्हाका कळीत ना. भावांनो आनी भयणीनो, सगळे पयशे आसूनी, आस्त आसूनी, इन्फ्लुएन्स आसूनी, जर तर त्या हॉस्पिटलांत एक बेड म्हाका म्हजें म्हणलें
करूंक जायना तर कितें फायदो, आमीच चिंतून घेवया. पण ह्या जेजू केदींच देवाच्या वाटेक आडयलो ना. देवाच्या कुशे प्रमाणे तो चल्लो, कित्याक ताका कळीत आसलें देवाच्या कुशेक तो आडयलो जाल्यार कंडी जावन ताचें काम संपूर्ण जावंक ना. जेजू केदींच देवाच्या वाटेक आडयलो ना, कित्याक देवाची कुशी ताका सारकी कळीत आसली. ताच्या हातान कितलो जाता तें मात्र तांणी केल्लें. आमी तेच करया. आमचेंच कर्ण सगळें सत्यानाश जावच्या पयलें, नांव पिड्ड्यार जावच्या पयलें जागी जावया. मागीर सुरसुरचें नाका भावानो आनी भयणीनो. तर आखरेक इतलेंच सांगूंक आशेता, तांचें काम तांकां करूंक सोडा. जें कितें तुमच्या हातांत करूंक जाता तें ह्या वेळार करचें गरजेचें जावन आसा. कुटुंबाक सांगात दिया, एकामेकाची सेवा करा आनी एकामेकाक खंयसर तुमकां आदार दिवंक जाता थंयसर दिवया. कंडे जावन पवित्रत्म आनी चड गटायेन आनी बोळान आनी सक्तीन तुमकां भरतलो. एक घडी भर दोळे आमचे धांपया. पवित्रत्मेची मजत आमी मागया. मोगळा जेजू, तुजें काम संपवून तुवें पवित्रत्म आमचे खातीर बसयल्याक तुका आमी दिन वाचतांव, अर्घां दितांव. तुजें नांव आमी वाखणतांव. सदांच आमचे संगता पवित्रत्म आसतलो. मेटा आनी तो आमकां आदार दितलो म्हणली खरी पातयेंनी तुवें आमकां दिल्याय. आनी हर एक पटी आमच्या जिवितांत आमी पळयतांव ती बरी शिकोवन आमचें कशें नितळ दवरूंक पवित्रत्म आमकां आदार दिवनूच आसा. तर त्या पवित्रत्म्यान सांगिल्ल्या भाशेन ताचें उतर आमी जोगत्यान आयकून तें पाळूंक जाय अशी सर्व कृपा तूं आमकां फावो कर जेजू. ह्या पेंतेकोस्त फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना त्या शिसां भाशेन आमी तुजें उतर परगट करूंक सदांच आमच्या मेटांनी आमच्या चलत्या जिवितान चिंतनान उतरान आनी करण्यान पवित्रत्म्याक साक्ष दिवंक आमचें मिसांव बऱ्या तरेन संपोवंक आमकां कृपेन बर, बळान बर, गटायेन बर. आमेन.